हॅलो फ्रेंड्स, तुमकां सगळ्यांक उद्यो बरो दीस दिव। आयची रेसिपी आसा जापानीज स्टायल रामेन नूडल्स। आमी टिकटॉकाचेर पळयतात न्ही कशे ते नूडल्स घालून उदक घालून आनीक कितें घालून नूडल्स रेडी करतात। तशेंच हांवें आयज ह्या व्हिडिओन तुमकां दाखयला आमी घरांतूच कशे जापानीज स्टायल नूडल्स तयार करूंक जाता। चला पळोवया। उदकाक बरो खतखतो येयला। आता ह्या खतखतीत उदकान आमी घालया नूडल्स। ह्या म्हाजे कडेन वय ब्रँडाचे खंयचे तरी नूडल्स जाल्ले तेच हांव यूज करता, पूण तुमचे कडेन खंयचेय ब्रँडाचे इन्स्टंट नूडल्स आसा न्ही ते तुमी यूज करूंक जाता। मॅगी नूडल्स नाल्यार खंयचेय दुसरे ब्रँडाचे यूज करूंक जाता। नॉर्मल आमी ह्या खतखतीत उदकान एक उकड काडूंक जाय आनी बरे हे नूडल्स सॉफ्ट जायसर उदकान बरे करून बॉयल करून घेवंक जाय। आता पळया हे बरे भशेन बॉयल जाल्या। आता हेका हांव काडून घेता सायडीक आनी फुडले तुमकां स्टेप्स दाखयता कितें करूंक जाय। एका बॉलान एक व्हडल्याशा बॉलान जे नूडल्साचे भितर सिजनिंगाचे पॅकेट येता न्ही ते बॉलांत घालूंक जाय आनी तेचे उपरांत इल्लेशे आमी घालया हेतून मेयोनीज। खंयचेय ब्रँडाचे मेयोनीज जाता, नो प्रॉब्लेम। तर मेयोनीज घालया, मातशें उणेंच घालूंक जाय, 1 टेबलस्पून एक व्हड कुल्यार बस जाले। आता हेतून घालया लसूण, हांवें बारीक चिरून घेतला लसूण, तेय घालया एक कुल्यार लसूण घातला हांवें। आनी तेचे उपरांत हे म्हाजे कडेन चिली फ्लेक्स आहले हे घालता। जर तुमचे कडेन चिली फ्लेक्स ना तर हरी मिरसांग तुमी बारीक कातरून चिरून हेतून घालूंक जाता, ना तर तेय ना तर काश्मीरी मिरसांगो आसात तर तेय तुमी चॉप करून हेच्या भितर घालूंक जाता। नेक्स्ट इल्ले हांवें घातला इल्ली कोथमीर आनी बरे हेका टेस्ट दिवंक जाय म्हणून इल्लो मस्को घातला। मस्को ऑप्शनल हा, पूण मस्को घालतकूच हेतून मातशें बरें टेस्ट येता। आता मेयोनीज, मस्को, ते नूडल्साचे पॅकेटाचे सीजनिंग जे बी आमी घातला हे बोलान तेका बरे भशेन आमी मिक्स करया आनी मिक्स मातशें बरें जावंक जाय म्हणून ते सायडीक जे नूडल्स दवरल्यान तेचे उदीक घालता। तर हे थंड जावंक खावना उदीक, बरें गरमच आसूंक जाय ते उदीक। ते गरम गरम नूडल्साचे उदीक जेतून स्टार्च आसता म्हणून ते बरें एक रिचनेस दिता ह्या नूडल्साच्या रेसिपीक। तर तुमकां कितले हेतून उदीक जाय ग्रेवी भशेन तयार जाता तशें तुमी हेतून उदीक घालूंक जाता। हांवें 2 व्हडले कुल्यारां घातल्यान हेतून उदीक, ते नूडल्साचे जे कुल्यार आहा ते हांवें घातला। तर आता हे बरे भशेन मिक्स जाला। तर ते जे नूडल्स आहात जे बॉईल केलेले नूडल्स रेडी दवरल्यान हांवें ते हेतून घालया। तर तुमकां जाय तर तुमी स्ट्रेनूय करूंक जाता आनी मागीर नूडल्स घालूंक जाता, ना तर तुमचे कडेन अशे खंयचे कुल्यार आसा होलवाले कुल्यार आसा तर तुमी तेय कुल्यार यूज करून नूडल्स ह्या ग्रेवीन भितर घालूंक जाता। आता जे आमी मसालो ना तर ग्रेवी म्हणा ते रेडी केला ते नूडल्सान बरें मिक्स करून घ्या। ही एकदम फेमस रेसिपी आसा। टिकटॉक म्हणून एक ॲप आसा, ना तर यूट्यूबाचेर पळया सगळे लोक हेच आजकाल करतात। टिकटॉक स्पेशल रामेन नूडल्स, जॅपनीज स्पेशल रामेन नूडल्स। तर हांवें म्हटलें हांवूय करून पळयता कशें दिसता ते, पूण हे जे रेसिपी आहा ते एकदम टेस्टी आसा। तुमी केन्नाच हेले नूडल्स खावंक नासतली। म्हाज्या घोवाक म्हाज्या पुताक ही रेसिपी बरीच टेस्टी लागली। आता आमी नूडल्स म्हणून हे इन्स्टंट नूडल्स म्हणून करीत ना, अशेच नूडल्स करतात आनी एकदम टेस्टी जाता। हेका मातशें आनीक टेस्टी करूं म्हणून म्हाजे कडेन फ्रिजरान इल्ले चिकन कॉकटेल आहले ते हांवें भाजून हेचे वयर घातल्यान आनी एक ताती भाजून घातले वयल्यान। तुमकां जाय तर तुमी ताती उकडूनय घालूंक जाता वयल्यान। आनी आता हे रेडी जाला। वयल्यान हांवें इल्ले चिली फ्लेक्स घातल्यान आनी इल्ले कोथमीर उडयल्या वयल्यान आनी हे आता एन्जॉय करूंक रेडी आसा। तर म्हाका सांगा फ्रेंडां म्हाज्यो कशें दिसले तुमकां हे जापानची फेमस इन्स्टंट रामेन नूडल्स। तर हांव आशा करता की तुमकां ही व्हिडिओ बरी दिसल्या आनी प्लीज तुमी हे एकदां आपल्या घरा करून एन्जॉय करा। म्हाका सांगा तुमकां कशें दिसले हे खावन, व्हिडिओ कशें दिसले तुमकां पळोवन म्हाका जरूर तुमी सांगा, प्लीज कॉमेंट करून सांगा। आनी म्हाजे व्हिडिओ पळोवंक तुमकां खूब खूब थँक्यू आनी सगळ्यांक बरो दीस दिवं।